कुडचड्यार काजूच्या बागायतीक उजो लागून 100 काजीचे रोपे जळे। अग्निशामक दळान 80,000 चौकान मीटर सुवातेक लागिल्लो उजो आटोप्यान हाडलो। कष्टी हांगासर काजीक उजो लागिल्ल्याची माहिती बाबुराव नायक हांणी दिल्या उपरांत अग्निशामक दळ रोखडेच घडणूक थळार पावले। आडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बाबुराव नायक हांणी आमकां 2:06 कॉल केले, काजूंक उज लागलो म्हणून कश्टी। तेन्ना आमी इमिजिएटली टर्न आउट केलो आनी एक हाफ एन आवरान आमी हांगा कश्टी हांगा पावले। पयल्यार सगळी काजूंक भरपूर उज लागलेलो, तो आमी कंट्रोल केलो सगळो। आनी एक कोणाली कार आसली, हितून ती कार बी भायर काडली आनी सगळे आमी उजो पालयलो। जवळ जवळ 100 काजूंक उज लागले आनी काजू सगळी पिड्ड्यार जाल्यो। आनी सायडीन एक देवूळ आसलेलें सोमनाथ टेम्पल, तेय आमी सगळे कडच्यान हें केलें, सेफ केलें।